40 मतदारसंघ, प्रत्येक मतदारसंघाचो आपलो रंग आणि हो रंग आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येता एका नव्या रूपात, एका वेगळ्या स्वरूपात. नमस्कार, माझे नाव रोहित वाडकर आणि तुम्ही पळयतात अमया अ डेअरी एंटरप्राइज बाय अबब इंडस्ट्रीज प्रेझेंट्स मतदार राजा इन असोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट. मेनी ऑप्शन्स, वन नेम. आयज आम्ही आयला पेडण्या मतदारसंघान मेळपाक हांगासरल्या मतदार राजाक जाणून घेवपाक तांचे प्रश्न, तांचे विशय, तांचे अपेक्षा आणि फाटली कितकीशीत वर्सां हे अपेक्षा पूर्ण जाल्या काय ना हे जाणून घेवया तांच्याच कडच्यान. पण तांच्याकडे वचच्या पयलीं पळोवया ह्या मतदारसंघाचो राजकीय प्रवास. गोंयाक घटक राज्य मेळ्ळ्या उपरांत 1989च्या वेंचणुकेन MGPच्या शंकर साळगांवकारान 7074 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या उमेदवाराक मात दिवन पेडण्या मतदारसंघाचेर नेतृत्व मेळयलें. ही जैत 1994च्या वेंचणुकेन MGPच्या परशुराम कोटकारान 8198 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या उमेदवाराक मात दिली आणि हो मतदारसंघ MGP कडे दवरलो. पुढे 1999च्या वेंचणुकेन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या जितेंद्र देशप्रभून 5129 मतां घेवन ह्या मतदारसंघाचेर काँग्रेसचे वर्चस्व दाखयले आणि MGPच्या परशुराम कोटकाराक मात दिली. ही जैत जितेंद्र देशप्रभून 2002च्या वेंचणुकेन 6778 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेस खातीर परत एकदा तिकयली. पूण 2007 BJPच्या तिकेटीर इलेक्शन लढोवपी दयानंद सोपटेन 7272 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या जितेंद्र देशप्रभूक मात दिवन हो मतदारसंघ BJP वतीन गेलो. आणि 2012च्या वेंचणुकेन BJPच्या राजेंद्र आर्लेकारान 16406 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या बाबू आजगावकाराक मात दिली आणि हो मतदारसंघ BJP कडे दवरलो. पास्ट टेन्सांतले प्रेझेंट टेन्सान आणि मेळोया ह्या मतदार राजाक आणि जाणून घेवया हो मतदारसंघ तांच्याच कडच्यान. म्हजें नांव प्रवीण प्रभू. हांव परसकडेचो पेडणे मतदारसंघ. म्हाका विकासा खातीर म्हाका अशें म्हणचें आसा की आयज पेडण्यान गेली 50-55 वर्सां स्वतंत्र जाल्या पण अजून विकास जाय तसो जालो ना. आयज विकासाच्या नांवाचेर खूब राजकारण चल्लां. दुसरी गोश्ट आमचे एक मुख्य म्हणटा तो एअरपोर्ट येवपाचो आहा, मोपा एअरपोर्ट. तर मोपा एअरपोर्टा खातीर जे लुगार घेतला 84 lakhs, म्हाका दिसता की 84 lakhs जो लुगार आसा हो लुगार इतलो गरज ना लुगाराची. पण ह्या लुगारान फक्त 30 लाख स्क्वेअर मिटरान लुगार एअरपोर्ट जावं शकता. पण तातूंत एक प्रश्न येता की बाकीचो उरलेलो जो लुगार आसा हो कित्या खातीर? खंयचे तरी भायले डेव्हलपमेंट येवन थंय डेव्हलपमेंट करतले, पण गोंयकारांक कितें मेळटलें, पेडणेकारांक कितें मेळटलें, हो जे एक प्रश्न आसा आनी हाचेर विचार जावपा जाय. दुसरी गोश्ट सर्वीस म्हणटा ती आमकां जे आमगे लोकल जे लोक युवा आसा त्या युवांक सर्वीस म्हणटा ती आमकां एक सिंपल सकयल्या लेवलाची आमकां सर्वीस मेळटली. त्या खातीर आमकां अशें दिसता की सर्वीस इन्स्टिट्यूट करून आमी आमच्या भुरग्यांक ट्रेन करपाचें आनी ट्रेनींग घेवन आमी एअरपोर्टार मोपा सर्विसेक लावचें, हेंच म्हाका सांगपाचें आसा. आनी जी चड लुगार आसा त्या लुगाराक खंय तरी भाटकारांक लुगार तो परतून दिवन किंवा भाटकारांक त्या लुगाराचो मोबदलो दिवन, चडांत चड कितलो मोबदलो आसा तो दिवन ताचेर विचार करचो हें हांव मानता, सगळ्यांक सांगचें म्हाका दिसता. हांव प्रकाश कांबळी, पेडणे. हांव एक सोशल वर्कर. म्हाका पेडण्याच्या विकासाचेर आनी पेडण्याच्या रेंव किंवा जी आमचे मेन जे पेडण्याचो जो आमचो पेडण्याच्या उत्पन्नान आमकां राजकारणाचेर काय उलोवपाचें ना. फक्त आमकां पेडण्याच्या लोकांक प्रॉफिटेबल कितें आहा आनी जे पेडणेकार आमचे खंय फाटीं पडटात हें पडलां. सरकार खंयचेय येवं, सरकाराचो आमकां कांय ना. पण फाटल्या 5 वर्सांक जे पेडणेकार भाव आमचे रेंव काडटाले जावं ट्रान्सपोर्ट, हेतूंतसून जेचे कडेन 2 गाडयो आसल्यो, 4 गाडयो आसल्यो, जावं एका कडेन 2 होडयो आसल्यो, तर कितलीशींच वर्सां ही नैसर्गीक आपत्ती आमी रेंवेच्या माध्यमांतसून दर्या राजा कडसून काडून पोट भरताले. आनी ही जी रेंव काडटा ही नैसर्गीक येता, हो खंयचो सरकार तयार करिना जावं आमी तयार करिनात. तर ही नॅचरली ही रेंव जी आसा ही आमच्या दर्या राजान आमकां पोट भरपाच्या खातीर जावं कसल्या गोश्टीक सगळे बिल्डींग बांद, हें कर तें कर, मटेरियलाक यूज करपाक ही रेंव येता. आमचें इतलेंच सांगपाचें आहा की
जो सरकार येयला खंयचें सरकार येवं तेचेर आमचें कांय ना. फक्त पेडणे कोलवा पेरणा जावं आमचे रेंव काडपी जो धंदो आमचो आसा तो सरकार खंयचेय येवं मागच्या 2010 पर्यंत प्रत्येक सरकारान लीज हें दिल्लें आहा. हें लीज खंयच्याय कायद्याचे चौकटीन दवरून आमच्या लोकांक दिवन पेडणेकाराचे पोट भरा सारके पयलीं प्रयत्न करपाचे खंयचेय सरकार येवं तेचे बद्दल म्हाजें कांय ना. सेकंड थींग अशी आहा की फाटल्या सरकारान थोडोसो घोळ केला की रेंव काडपी जे मनीस आहात तेंचो एक जर एखादी ट्रक धरलो आनी त्या ट्रकान समज एक 3000चे वस्तूची रेंव आसली जाल्यार तेका 10 पटीन सरकाराक आमकां कोर्टा मार्फत ताळाव फारीक करूचें पडटा. ही चूक एका सरकारान केल्ली आसा आनी 3000च्या रेंवे खातीर सरकारान हायकोर्टान एक एविडन्स पास करून गेल्लो आसा की त्या रेंवेक 10 टायम्स फायन घालून आमच्या पेडणेकारांक थोडेशे जाम केल्ले आसा. तर म्हाजें इतकेंच खंयचेय सरकार येवं की पेडणेकारांक जो मोबदलो मेळटलो जावं म्हापशेकारांक जो धंदे वेपाऱ्यांक जो मोबदलो मेळटलो अशा वेपाऱ्यांक 10 टायम फायन घालून सरकारान जाम करचें न्हू. सेकंड थींग म्हाजो असो आसा की ट्रान्सपोर्टाकय आमच्या खुबशी कळ पडलेली आहा, त्रास जाल्लो आहा. जे सरकारा कडसूनय आमकां कामाचो संभव कसलो ना की थोडेशे पेडणेकार कमी शिकल्या कारणान ह्या धंदा कडेन वळलेले आहात. 5वी पास 6वी पास हे तेतून मॅन्युअल रेंव काडटात. मॅन्युअल रेंव काडपाक खंयच्याच हायकोर्टाचे जाल्यार कोर्टाचे कांय ना आनी ज्या जाग्यार CRZ लागता तेचे पासून आमकां रेंव काडूंक वचीत करपाचें न्हू हे म्हाजो एक थॉट आहा. पेडण्यांसून म्हाका आतां विकासा कडेन बोलपाक म्हणजे हांव सुद्दां एक पॉलिटिक्सान यूज जावपी मनीस. लोकांक खंयच्या परिस्थितीन कितें हेल्प जावो अशें आमी करपी मनीस. पेडणेकार आमचे केन्नाच कोणाक तशें कांय म्हणिना पण जेन्ना तांकां खंयचो तरी एक खंयच्याय सरकाराचो हांव खंयच्या सरकाराची तोखणाय करिना की जो खंयचो सरकार पेडणेकारांक चिड्डूंक सोदता अशा टायमिंगांक सरकार खंयच्या कोणाक उबो रावला तो पळयना त्या मनशाच्या फाटल्यान रावन ताका 100% निवडून हाडटा. हें आमचें भाकीत पेडणेकाराचें आहा. माझें नांव अमिता अमेरकर. हांव पेडण्याच्यान आसा. गेली 5 वर्सां कांयच डेवलपमेंट जावंक ना अशें हांव खंय तरी म्हणचें ना पूण डेवलपमेंट जाला. फॉर एग्जाम्पल बस स्टॉप पेडण्याचो इतली वर्सां जावंक नासलो तो जाला पूण आजून 5 वर्सां सोंपात येयली तरी मातसो काम इनकम्प्लीट उरला, फूल कंप्लीट जावंक ना. आनी मेन म्हटल्यार हेल्थाचे आनी यूथ हेचेर डेवलपमेंट म्हाका खंयच दिसना. कित्याक तर यूथ आमी पेडण्यान येयले जाल्यार पयले फावट सगळे तरणाटे आसता ते बेश्टे गाडयांनी हांगासर थंय फिरत आसता. डेली तांकां पळयता हांव तांकां कितें जॉब मेळटा, जॉब ना अशें ना, खंय तरी जॉब दिल्या पूण लो म्हणजे सकयल्या हितूंतले दिला. फॉर एग्जाम्पल बँकेन सेक्युरिटी आसता तसले जॉब ओ कॉन्स्टेबल इतलेच पेडणेकारांची लायकी इतली हेच हांव विचारूं शकता. म्हजें नांव सचिन गोडगे. हांव पेडणे यूथ काँग्रेसीचो आनी पेडणे उत्तर गोवा युवक काँग्रेसीचो जनरल सेक्रेटरी आनी पेडणे यूथ काँग्रेसीचो एक्स प्रेजिडंट. पेडण्याच्या बाबतीन मतदारांक जर आयज पळयलें जाल्यार कितलींशीं वर्सां पेडण्यान एक प्रस्थापीत अशे वेगवेगळे खंयचे तरी उमेदवार हाडून पेडणेकारांच्या माथ्यार लादले गेले आनी जेन्ना हे उमेदवार प्रस्थापीत असतात ते खंयच्या तरी आपल्या पार्टी लेवलाचेर किंवा कार्यकर्त्यांच्या जिवाचेर निवडून येतात आनी तांकां विकासाचे किंवा पेडण्याच्या युवकांचे प्रश्नाचेर व्हडलोसो असो विचार करपाची गरज पडना. आयज आमकां मेन असो एक आमदार जाय जो आमच्या पेडण्याचे प्रश्न विधानसभेन वेवस्थीतपणे मांडटलो. एक सुशिक्षीत किंवा एक बऱ्या युवा उमेदवाराची किंवा युवा आमदाराची आमकां गरज आसा. नुस्तेंच
एक ठरावीक प्रश्न घेवन हे करप अशें जायना, पण ओवरऑल डेवलपमेंट किंवा जे युवक आसात तांकां एक बऱ्या तरेच्यो बऱ्यो नोकऱ्यो मेळोवन दिवप, आयदर प्रायवेट ऑर गव्हर्मेंट जॉब्स, हे आमच्या आमदाराचें एक ध्येय आसपा जाय. जे कितें प्रश्न आसात ते लोकां बरोबर रावन एक सामंजस्यान नम्रपणान लोकां कडेन वागून वेवस्थीतपणान विधानसभेन अभ्यासपूर्वक प्रश्न मांडप ही आयज काळाची गरज जावन आसा. वेगवेगळे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणा किंवा आयज इलेक्ट्रॉनीक सिटी किंवा तुयेम इंडस्ट्रियल इस्टेट फेज 2 हे सगळ्याचें काम जाल्लें आसा. फाटल्या 5 वर्सांक तशें पळयलें जाल्यार थोडीशी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आनी रोड्स बी हांची कामांय पेडणे तालुक्यान जाल्लीं आसात. थोडे कडेन सौंदर्यीकरण जालां, हे आमी खंयच डिनाय करिना. पण त्याच बरोबर पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रश्न मांडपाक एक सुशिक्षीत किंवा उच्च शिक्षीत आमदाराची गरज आसा अशें म्हाका प्रामाणीकपणान आयज दिसता. म्हजें नांव सखाराम परब. हांव पेडणे मतदारसंघांत वारखंड ह्या गांवाचो वारखंड पंचायतीचो आदलो पंच. क्रिडा क्षेत्रांत गेली 25 वर्सां गोवा कबड्डी संघटनेचो जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून काम करता. शिवाय बायोडायवर्सिटी हे संस्थेचो सध्या हांव चेअरमॅन आहा. आज ह्या माध्यमांतल्यान म्हाका एक सांगपाक वायट दिसता, दुसरे वटेन खोशी जाता. पेडणे मतदारसंघ हो राखीव आसल्या कारणान आमी जवळ जवळ पेडणेंतले स्थानीक लोक आत्मीयता नासतना दुसऱ्याच्या हातींत आमदार म्हणून निवडून दितात. ज्या लोकांक आमी आमदार म्हणून निवडटात ते फक्त राजकारण करच्या खातीर किंवा आमदार आनी मंत्री जावच्या खातीरच आमचो पेडणेकारांचो सगळ्यांचो उपयोग करतात. उदाहरण दिवपाचें म्हणजे पेडणे आनी मांद्रे पेडण्यांतले 2 मतदारसंघ तालुक्यांतले. दोनूय मतदारसंघांतले मंत्री सरकार दरबारी सरकारांत मंत्री आसतात, पूण पेडण्याच्या विकासा बाबतीत तांकां सगळ्यांक अनास्थ आसतात. पेडण्यांत खूब लोक म्हणटात की आमी सुशिक्षीत ना. पेडणे मतदारसंघात जे लोक सुशिक्षीत आहात तेंचो विचार कोणूच करिना. कित्याक गेली कित्येक वर्सां पेडणे मतदारसंघातले लोक बरे बरे शिक्षण करून बऱ्या बऱ्या मोठ्या पदार पावले, पूण आमी स्वताकच आमकां अशिक्षीत म्हणून घेवपाचें आमकां एक वायट संवय जाल्या. तो लेबल आमी आतां विसरांक जावो. आमचे कडेन बरे बरे भुरगे शिकल्यात, पूण तांकां नोकरी दिवपाचो प्रयत्न कोणूच करिना. हांव स्वता क्रिडा क्षेत्रांत आसल्या कारणान म्हाका एक खूब वायट दिसता. ह्या मतदारसंघांतलो जो निवडून येयल्लो आमदार तो क्रिडा मंत्री जालो, पूण पेडण्याचो साववाड्या ग्रावंड आहा, वारखंडाचो क्रिडा मैदान आहा, तामोशा आहा, कोरगांव आहा, हेंची उदरगत किंवा विकसीत करच्या खातीर तेंच्यांनी केन्नाच प्रयत्न करूंक ना. त्या ग्रावंडाचे पयशे खूब मोडले. पयशे खंय गेले त्या खोलात आमी वचना नाका. नमस्कार, माझे नाव विशाल नाईक. हांव खुटवळचो, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचो उपाध्यक्ष पेडणे मंडळाचो. म्हाका इतलेंच सांगूनशें दिसता की जे ह्या 5 वर्सांक स्किमी केले, जे डेव्हलपमेंट वर्क केले, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज, विरंदोडाची कॉलेज आसा ती एक बऱ्यान पैकी कॉलेज गोंयांत जावन आसा आतां. तेचें काम बऱ्यापैकी चालू आसा. जे सरकारान हे केले ते बऱ्यापैकी केल्लेले आसा. तशेंच मोपा एअरपोर्ट, इलेक्ट्रॉनीक सिटी, ह्या गोश्टींनी भुरग्यांचो रोजगाराचो प्रश्न सोडपाचें काम हे सरकारान केल्लें आसा. फाटलीं 15 वर्सां जर पळयत जाल्यार ह्या 5 वर्सांत बरेचशे गोश्टी जाल्लेले आसा. तितूंत जॉब म्हणा, डेव्हलपमेंट वर्क म्हणा. अशेंच एक गोश्ट सांगता डेव्हलपमेंटाची. एक हांगासर चांदेल बैलपार एक रोड आसा, त्या एकूच एक न्हंय आसा. त्या न्हंयेन गेली कितकी वर्सां पावसाळी उदीक येवन पूर येतालो आनी दोनूय गांवांचो संपर्क तुट्टालो कितलेशे 4 दीस 5 दीस. ह्या सरकारान इनिशिएटीव घेवन बऱ्यापैकी त्या रोडाक हायट दिवन बरें काम केल्लें आसा. तशेंच एक कुट्टोळ गांवांत गेली कितकीशींच वर्सां गणपती विसर्जन करपा खातीर प्लॅटफॉर्म नासलो. लोक गणपती 4 भायर काडटाले आनी 5 म्हटल्यार घरा येताले, कित्याक लायट ना, प्लॅटफॉर्म ना, वेवस्था ना, कांय ना. ताका लागून ह्या सरकारान इनिशिएटीव घेवन बरें काम करून आतां सद्या बरें एक प्लॅटफॉर्म जावपाच्या तयारीन आसा. तशेंच मोपा एअरपोर्ट
ताका जो एप्रोच रोड आसा तो बऱ्यापैकी चालू आसा आनी त्या एअरपोर्टाक लागून जे हांगाचे समस्या आहा जॉबाचे म्हण कोणी बिझनस करूं शकता ते एक प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. धन्यवाद. हांव दशरथ महाले तांबोशे मोप ग्रूप पंचायतीचो सरपंच एक्स सरपंच. हांवें 92 पासून 2007 पर्यंत पंचायतीन काम करतालो मनीस आनी ह्या 15-20 वर्षांत आयज आमदार खुबशे आमदार केल्या पूण आमचें एक दुर्दैव आमकां सुशीत आमदार मेळोंक ना आनी सुशीत आमदार मेळोंक ना आसल्या कारणान आमचो पेडणे तालुको खूब फाटीं उरला. हें आमकां एक दूख हाडटा. आनी कालचे फावटी बरो आमदार मेळलो त्या आमदारान काम केलें हांवें विरोध करिना पूण खुबसो थोडेशे तो कमी पडला. आनी जो आयज 12.5 वर्सां आमदार निवडून दिल्लो तेणी फक्त आमच्या घरांनी झगडी लायल्या. ताका लागून अशा आमदारान प्रत्येक मतदारान विचार करूंक जावो काय तर आमदार कोणाक निवडचो कित्याक करचो. एक सुश आसल्या कारणान ताका प्रत्येकाची जाणीव कळटा आनी प्रत्येकाक कळटा. आयज आमची युवा पिढी आहा खरेंच बरें शिकलेली आसा पूण ते खंय तरी फाटीं आसा. आयज आतां आमच्या ज्या बायंनी आमकां सांगल्या खरोखर म्हाका तें पडटा कित्याक आयज ते सुद्दां बरें शिकलेले आहा आनी जे आतां जे सर्विसी मी दिल्या आनी दिल्या सांगता पूण हे सर्विसे फक्त जे मेळ्ळ्या जे पयलींच्या आमदारान दिल्या ते आयज रडटा. आयज जे स्पोर्ट्सान म्हणून एक आमदारांक ते स्पोर्ट्स मंत्र्याक हें आसता खंय तरी एक सर्विसी लावपाचें. आयज तांकां तेन्ना सर्विसी लायना आयज ते रडटा. आयज जवळ जवळ 20-15 वर्सां ते 5,000 रुपये पगार घेता आनी आतां खंय तरी थोड्यांक तांकां 12-10,000 रुपये पगार जाला. आयज ते लग्नां जाल्या खंय तरी सर्वीस बरी आयज कंपनीचो सर्वीस पगार बरो आसता तेंच्यानी आयज सर्वीस सोडून गव्हर्मेंटान तरी गेल्या आनी जॉयन जाल्या. तर आयज तेंची परिस्थिती काय आयज ते तेंचे वय जाल्लो आसा. आयज ते फाल्यां कितें करतले म्हणून ह्या आमदारान हेच्या फुडेचे आमदार हेच्यार लक्ष दिवचो. जर मनशाक एखाद्या भुरग्याक जर आमच्या कायम जर सर्वीस मेळटा तर ते अवश्य ताका येवपाचो. हांव एडवोकेट मुरारी परब पयलींचो ह्या मतदारसंघाचो काँग्रेसचो ब्लॉक प्रेसिडेंट. आयज जो हो मतदारसंघ आसा हो राखीव मतदारसंघ आसा. राखीव मतदारसंघ आसल्या कारणान ह्या मतदारसंघान विकास करपाचे खुबशे संदी आसले जे फाटल्या आमदारांक पण ते संदीचो फायदो ह्या आमदारांनी जावो तसो घेतलो ना. सरकार दरबारी हे प्रश्न मांडून विकासाची गंगा ह्या मतदारसंघान हाडपाची जी कुवत आसली ती तेंच्या कडेन जाली ना. फाटली 5 वर्सां जर सोडली त्याच्या फाटल्या 5 वर्सांचो जर आमी एक 12 वर्सांचो किंवा 15 वर्सांचो विचार केलो आसात जाल्यार ह्या मतदारसंघाक आमकां एक कमकुवत आमदार मेळ्ळो. जो विकास सर्वांगीण विकास जो आमी म्हणटा पळय एज्युकेशन क्षेत्रांत तेचो डेव्हलपमेंट झिरो जालो. जे हेल्थ जे आसा फॅसिलिटी हेल्थाच्या बाबतींत जर पळोवंक गेले जाल्यार विकास झिरो. स्पोर्ट्साच्या बाबतींत पळोवंक गेले जाल्यार विकास झिरो. डेव्हलपमेंट हो कांयच ना. फाटल्या 12 वर्सांक फाटली 5 वर्सां सोडून जर पयल्याच्या 12 वर्सांक जर पळयत आमी जाल्यार फक्त विकास जालो तो फक्त गटारां आनी फुटपाथी हेच्या शिवाय विकास कांयच ना. ह्या मतदारसंघान पेडण्यांतले मतदारसंघ आमचो जो आहा हो पेडण्यांतले आमचे लोक जे आसात ते पेडण्यांतले लोक स्वाभिमानी लोक स्वाभिमानान जगपी लोक. पण जे फाटले आमदार आसलो त्या आमदारान ह्या पेडणेकार लोकांचो स्वाभिमान बिगडोवपाचो प्रयत्न केलो. वायट उतरां दिली ह्या लोकांक आनी ह्या लागून ह्या मतदारसंघान ही नाराजी आसा. ह्या मतदारसंघातल्या मतदार राजांचे मतदार लोकांचे अपेक्षा आसा की ह्या मतदारसंघात आयज गरज आसा की सुशिक्षीत आमदार आमकां जावो म्हणून ही लोकांची मागणी आसा आनी लोक त्या दृश्टीन पळयतात. एज्युकेटेड आमदार जावो जेणे करून आयज जे तुमी पळयले जाल्यार सगळे कॉम्प्युटरायज ईमेल हे सगळे आयज जे सगळे चलता हे कॉम्प्युटरायज चलता. एसेंब्ली कॉम्प्युटरायज चलता. जे टेंडरींग किंवा आनी कितें आहा सगळे कॉम्प्युटरायज हेचे ज्ञान आसलो मनीस जावो आनी हे सगळे जर गोश्टी आसात जाल्यार ह्या मतदारसंघाचो विकास जावंक शकता. विकासाच्या बाबतींत आमी खुबशे फाटीं रावले. एअरपोर्ट जो आसा किंवा आनी ब्रिजीस आसा आनी जे प्रोजेक्ट आसा तेचे फुकटचे श्रेय घेवपाचे फाटल्या आमदारांनी प्रयत्न केल्लो आसा आनी ते लोकांकय खबर आसा हे प्रोजेक्ट कोणी केले आनी केन्ना जाले हे सगळे लोकांक खबर आसा. आनी इतले आसून सुद्दां फुकट
घेवप म्हणजे तेंच्यांनी आपली एक कुवत दाखोवप की आपली कॅपॅसिटी नासली. लोकांक खबर आसा हे प्रोजेक्ट कोणी केलो, पण तो आमदार सांगता की आपूण केलो, हे केलो, ते केलें. जेन्ना मोपा एअरपोर्टाची जनसुनावणी जाली, पेडणेकरांक मोपा एअरपोर्ट जावप, आनी त्या जनसुनावणीच्या वेळार जो आमचो जे काय आमदार फाटले आसले पळय तेंच्यांनी ते सांगताले की आपूण केलो, पण ते जनसुनावणी वेळार हे लोक येयले ना आनी लोकांचे जे कितें प्रश्न आसले पळय ते सुद्दां तेंच्यांनी मांडले ना, खंय तरी लिपून रावले. तर असो लिपून रावन कित्याक तेंची कॅपॅसिटीज ना, ती तेंची कॅपेबिलिटी ना, ती हे आयज ह्या पेडण्यातल्या मतदारसंघातल्या लोकांक खबर आसा. आतां पेडण्याक जॉबाची खूब गरज आसा. पेडण्याकूच न्हय तर अख्ख्या गोंयान गरज आसा. लोक पयलीं आपल्या पांयाचेर उबे रावल्ले, धंदे मायनींग बंद जाली, रेंव म्हणटा ती रेंव बंद जाली आनी ह्या खातीर जॉबाचो खुबसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. म्हणून आयज जॉब सगळ्यांक जाय पडलेले आसा की मायनींग बंद जाल्ले, इनकम सगळ्यांचे बंद जाले. एका ट्रका फाटल्यान आनीक दुसरे 4 हे मनीस चलताले, तेचेर डेवलप हे आसले, डिपेंड आसले, ते बंद जाले आनी एकदम मागणी ही वाडलेली आसा. तेजो मोपा एअरपोर्ट आसा, हो बेगीन जावचो. पूण सगळ्या मतदारसंघात आज खुबशे जाण हांगा आपाचे आसा, MG आसा, काँग्रेस आसा, BJP आहा. हे सगळ्यांनी मेळून एक मागणी पयलीं जावपाक जाय की एअरपोर्टाक जी आमी एक्वायर केल्ले आनी थंय एअरपोर्ट जाल्या उपरांत जो थंयसर सर्वीसचें निर्माण जातले ही फक्त पेडणे तालुक्याक आसची. आनी थंय जर शिक्षीत आसा भुरगो जाल्यार तो डेवलप पयलीं करचो. तुमकां कसले पद्दतीचे जाय, इंजिनियर जाय, कितें जाय, हे तुमी आमकां पयलीं आतां कळया. आतां त्या पद्दतीन तांकां तशे भुरगे डेवलप करया आनी म्हाका दिसता ह्या एका मताक सगळ्यांची मान्यताय आसतली. सरकार खंयचें आसो, मेन म्हणजे पयलीं तो आमकां तरच आमकां ते पेडणेकरांक तेजो फायदो जातलो. पेडणेकरांक आनी बाकीचो जावचो ना. दुसरी गोश्ट आसा थंयसर टॅक्सीचो जो वेव्हार आसा हो थंय चालू जातलो, थंयसर जॉब मेळटले. पूण हे जर ते कॅब जे आसा तसले जर हाडून जर हांगा परत सोडीत जाल्यार परत आमी पेडणेकार खंयच आवाज करूंक शकचे ना. हेकाय विरोध आसचो ह्या इलेक्शनाक सगळ्यांचो, प्रत्येक पक्षाचो आनी प्रत्येक पेडणे तालुक्यांतल्या भुरग्यांची आनी तशेंच गोंय राज्याची सगळ्या भुरग्यांचे थंयसर कितें तरी एक एअरपोर्टाक हातभार लागचो. खुबशे हांगा फॅक्टरी येतात, ते सरकारा कडल्यान तांकां 5 वर्सांक एक कितें टॅक्स फ्री आसता, घालतात, परत वयता, दुसरी फॅक्टरी येता. डेवलपमेंट तसो जायना, सर्वीस तशी, जॉब बरे मेळनाच. आमच्या धारगरीन इन्फाटॅक ती हेची आयले विचारी भोपाळ सारकी हेची द्रव्य निर्माण करतली वायू गॅसाची, ते स्फोट जायत जाल्यार की धारगळ काबार जातली. RTO आतां चॅकपोस्टा कडेन थंय आहात ती. आनी हेका चडशे वयरसून सेंट्रलाच्यान तांकां प्रेशर आसा पंचायतीक ताका दिया थंय आहा न्ही म्हणून ती. फाटली फावटी ती सगळे लोक जमान जेन्ना वायू गळती जाल्ली तेन्ना बंद केल्ले. पूण परत ताका फाटल्या आमदारान ताका 11 म्हयन्याची NOC ताका काडपाक म्हणून 11 म्हयन्याची NOC दिवन दिवं. ह्या 4 वर्सां थंय दवरलेलो आसा. तो केन्ना तशे प्रोजेक्ट जे आसा तसले प्रोजेक्ट हाडून लोकांक सर्विशे मेळटले म्हणून हाडचे न्हय. ज्या जाग्यार खरोच भुरग्यांचो डेवलपमेंट जातलो आनी ती फॅक्टरी ही फुडली एक 25 वर्सां थंय रावतली आनी भुरग्यांक थंय 25 वर्सां जॉब मेळटलो. नाल्यार एक खंयचे हाडले 5 वर्सां ते गेल्यार तो वयता, भुरगो बेकार पडटा, दुसरी फॅक्टरी सोदुची पडटा. प्रत्येक मनशाक, प्रत्येक भुरग्याक, शिकलेल्या भुरग्याक गव्हर्मेंट जॉब मेळोंक शकना. खंयचेय सरकार आसले हें दिता तें दिता. फाटले फावटी सांगले की आमी प्रत्येक एका वर्साक 250 जॉब का 500 जॉब जाता दिता म्हणून सांगलेले ह्या मतदारसंघात. तशें जावंक शकना. गव्हर्मेंट जॉब कोणूच कोणाक दिवंक शकना इतलो एका गोवा राज्यात. आनी आज तर परिस्थिती अशी आसा जे आसात तांकां पगार घालपाक गोंय सरकाराची परिस्थिती ना. हे जर मायनींग बंद आनी बाकीचे वेव्हार बंद केल्ल्या खातीर सध्या नोटबंदी जावन जर अक्षरशः लोक 50% पयलीं धंदो देंवल्लो आसा. ह्या गोश्टीचेर विचार करपाक जाय आनी मायनींग म्हणल्यार ती बेगिना चालू जावपाक जाय. आनी अशिक्षीत आनी शिक्षीत हें अशें कांय नासता. प्रत्येक मनीस भुरगो आसता ताका दिसता आपलो बापूय हो अशिक्षीत म्हणून. म्हाजो बापूय 4थी शिकलो पूण तेचो बापूय 0. संवसार तेणेय केलो, तेणी आपल्या बापायक भुरग्याक शिकयलो, म्हाज्या बापायन म्हाका शिकयलो. म्हाजो बापूय 4थी शिकलो म्हणून अशिक्षीत न्हय. तेणी आपल्या कश्टान वयर सरलो आनी कश्टान लोकांक मदत केली, तितूनसून ते घडत गेले. तसोच हांव कितलो शिकला आनी म्हाजे फुडें दुसरो ग्रॅज्युएट कोणी इंजिनियर आसा असो न्ही. जो आसा
जो उबो रावला तो दुसऱ्याक मदत कितली करता, दुसऱ्याक संकटा वेळार कसो पावता, हो शिक्षीत आसा म्हाज्या मते. अशिक्षीत आनी शिक्षीत आसलो म्हणून तो दुसऱ्याक मदत करतलो असं ना. ओके, एक तुमी जनरल डिस्कशन सुरू करच्या पयलीं एकूच हांव सांगपाक सोदता की तुमचो आमदार शिकला, ताणें त्याच मुद्द्याचेर शिकला शिकोंक ना. आय थिंक शोकांतिका ही गव्हर्मेंटाचें सिस्टम डेमोक्रेसीन आमच्या, की जेन्ना खंयचो भुरगो गव्हर्मेंट सर्विसेक अप्लाय करता तेन्ना ताका एड्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन विचारता. राजकारणान ते विचारना. हे विचारना हो प्रॉब्लेम म्हाका दिसता डेमोक्रेसीचो. इंडिविज्युअल जो कंटेस्ट करता पळय ताजो न्हू. आनी मोर इम्पॉर्टंट ताणें म्हटलां कशें, हांव कोणाक सपोर्ट करना कॅन्डिडेटाक न्हू म्हणून पार्टीक सपोर्ट करना, बट आय थिंक तुमकां एक विजन आसपाक जाय. ताणें जशें म्हटलें की इट इज नॉट ओन्ली तुमचे जेन्ना एक प्रोजेक्ट करपाक जाय तेन्ना सिवील खबर आसपाक जाय किंवा IT काडटलो IT खबर आसपाक जाय. आय डोंट थिंक दॅट इज रिक्वायर्ड. वॉट इज रिक्वायर्ड इज तुजें विजन कितें, तुज्या भुरग्यांक तुजी सर्वीस मेळटली किंवा ते एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें इज इम्पॉर्टंट. तशें पळोवंक गेल्यार तुमीच कोणे तरी म्हटलं हांगा हो आमचो मतदारसंघ रिजर्वड, जाल्यार मागीर रिजर्वड कित्याक हाजेरूय व्हडलेशें डिस्कशन जावंक शकता. आय थिंक दीस वॉट एवर दॅट आमदार्स क्वॉलिफिकेशन शूड नॉट बी एन इशू. वॉट एवर हिज विजन शूड बी हिज क्रिटिसिजम. ताणें केलां करूंक ना इज करूंक ना. म्हाका म्हणपाचें आसा म्हणजे ज्या परिस्थितीन पेडण्याचो आमदार हे जो मतदारसंघ जो आहा तो आज शेड्यूल कास्ट म्हणून जो दवरलेलो आसा, तर पेडणे मतदारसंघ शेड्यूल कास्ट जर दवरलो आनी सुशिक्षीत भुरगे आसा आनी एखादो आमदारकेक जर कमी शिकलेलो पात्रतेचो समज माणूस रावलो जाल्यार ज्या मतदारसंघान लोक सुशिक्षीत बरे ग्रॅज्युएशन घेतलेले आसून सुद्दां जर तो मतदारसंघ मागासवर्गीय म्हणून जर रावता जाल्यार थंय सुशिक्षीत माणसाची अपेक्षा करपाची कसलीच गरज ना. माणूस हो कमी शिकलो म्हणून प्रोग्रेस करतलो अशें कांय कमी ना. माणूस फक्त तेचे कडेन एक मेनू जावो, पावर जायी की हांव तें करून दाखयतलो. खंयचीच गोश्ट जायना अशी ना. कमी शिकलो जादा शिकलो हें कांय ना. करतलो ही एक पवित्रा बरोबर दवरून तें काम करपाक जाय, मतदारसंघ फुडें व्हरपाक जावो. आनी म्हाजी एकूच इच्छा आहा की जेन्ना 40 मतदारसंघांसून पेडणे हो खूब टायमिंगांक मागासल्यो आसल्या कारणान सदींच शेड्यूल कास्ट दवरलो, तर सरकारान अशी एक तरतूद करूंक जायी की 40 मतदारसंघान पेडणे मतदारसंघ जर मागासवर्गीय म्हणून रावता आनी तो मतदारसंघ तसो दवरता जाल्यार ताका अनुदान दितना डबल दिवपाक जाय, तरच पेडण्या मतदारसंघाचो विकास जातलो. सगळ्यान फर्स्ट म्हणजे म्हाका सांगपाचें आसा, जो क्वेश्चन आयज फाटल्या ह्या 5 वर्सांक जे प्रोग्रेस जाला म्हणटा ते नथींग. मागच्या 5 वर्साच्या आमदारान असो 2 मीटर बाय 2 मीटर जागो खंयच एकवार करूंक ना, जेणे करून एक टॉयलेट सुद्दां तेणी पेडणे म्युनिसिपल कावन्सिलान बांदूंक ना. जी जागा एक्वायर जाल्या स्पोर्ट्स सिटीची, थंय फाटल्या 5 वर्साचो आमदार धारगळ मतदारसंघाचो आसलो जावं माननीय सोपटे आसलो हांगासर, त्या टायमिंगाची जागा एक्वायर आसा ती. आतांच्या फाटल्या सरकाराच्या 5 वर्साच्या आतां बस स्टँड जो आमचो बांदला, बस स्टँडाची 7,770 स्क्वेअर मिटर जागा ही 89 निवडून आयल्लो बाब शंकर साळगांवकर हेची याद करता हांव. आनी त्याच्या ह्या कॅपेसिटीचेर बाब चीफ मिनिस्टर रवी नायक ह्याच्या टायमिंगाक आमी ती जागा एक्वायर केल्ली आसा. सेकंड थिंग, कोरगांव जो ग्राउंड जाल्लो आसा तो माननीय जितेंद्र देशप्रभू ह्याच्या मार्गदर्शना खातीर जाल्लो आहा. स्पोर्ट्स सिटी म्हणटा जावं हे कितें गोश्टी आहात पळय हे शिकोवंक ना त्या एका आमदारान केल्ले आसा. पेडणे मतदारसंघान एकाच मतदारसंघान अटॅच टू धारगळ एंड पेडणे हे एकाच मतदारसंघान शिकांक नसलेल्या कमी शिक्षीत मनशान 10,000 स्क्वेअर मिटर जागो स्पोर्ट्स सिटीन दवरलेलो आसा. एअरपोर्टाचो रस्तो जो आसा तो तुळसकर वाडी जावं नागझर पर्यंतच एक्वायर आहा. कुर्णा टू नागझर एक्वायर ना. त्याच बरोबर आज 20 करोड रुपयाचो रस्तो मालपेट टू चोपडे वयता, हो सुद्दां कदाचित एक्वायर ना. आमी फक्त पेडणेकार वगी कित्याक रावता तर येदो व्हडलो 70 कोटीचो रस्तो जाता जावं कोणाच्या तरी जमनीक व्हॅल्यू येवं हेका लागून लोक वगी रावल्यात. खंयच एक्वायर ना. तर सरकाराक म्हाजें अशें डिसिजन आहा की खंयच्या मनशान पेडणेकारान चिंतपाचें न्हू. कमी शिकलेलो जादा शिकलेलो हे कांयच ना. सगळे कमी शिकलेलो आसो किंवा खंयचो आमदार रावता ताका कमी शिक्षणाची दर्जो ना दिता प्रोग्रेसाक सगळ्या युथांनी जावं जाणट्यांनी नेणट्यांनी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करपाचो.
थँक्यू. सर तुम्ही एक प्रश्न काढलो की इतको जागो कित्याक एक्वायर केली, इतकी सुवात कित्याक. एक क्लासीक एक्झाम्पल आसा, आमचे कडेन दाबोळे एअरपोर्ट आसा. आयज तो खंय तरी वाडून कितको वाडयतलो असो प्रश्न येता. तातूंत भितर मागीर ते नेव्ही आनी ते सगळें आयले ती वेगळी गजाल एअरफोर्स. बट हांगासर तुमचे कडेन व्हडलो जागो एक्वायर केलो इन लॉंग टर्म. यू नेवर नो. आयज तुमी म्हणटा वी वील केटर टू एक्स नंबर ऑफ पीपल. फाल्यां इट वूड बी ऑब्वियसली इन मल्टिपल्स. एवरी 5 years डेफिनेटली ग्रोथ जातलो. सो अशें जर केलें जाल्यार कितें वायट आसा? कित्या खातीर तुमकां तुमचो कितें कन्सर्न आसा? म्हाजो एकच हें मत आसा की आयज जो मोपा एअरपोर्टाक 84 लाख समथींग आनी वयर जो लुगार घेतलेलो आसा न्ही, तो म्हाका दिसता की 30 ते 35 लाखान एअरपोर्ट जावंक शकता. बट तुमकां यू डोंट कन्सिडर फ्युचर की फाल्यां सकाळीं वाडयतले जाल्यार तुमकां भंय दिसता की इट वील गो इन रियल इस्टेट्स लॉबी किंवा आनी कोणा कडेन वतलो? वाडोवपाची गरज ना. इंटरनॅशनल आसा जायती व्हडली प्लॅनां देवपाक शकता. पण आमकां अशें दिसता की आयज मोपा एअरपोर्टच्या नांवान खंय तरी उरिल्लो जागो आसा तो खंय तरी माफिया जे लँड माफिया आसा. ओके. सो रियल इस्टेटचो तुमचो तो कन्सर्न आसा? थंय बिल्डिंगे जावपाक जायना आनी थंय हॉटेलां जावपाक जायना. एअरपोर्टाची जमीन ती पेंडींग जर रावता, एअरपोर्ट जावन आनी पेंडींग रावता, तर थंय गार्डन बी करून सध्या सुशोभीकरण करूं येता. तुम्ही तो लँड एक्वायर करा, दवरा थंयसर आनी रादर एक्वायर केल्लो आसा तो दवरा थंय सध्या पार्किंग करा किंवा आनी खंय तरी एव्हेन्यू दवरा आनी फाल्यां सकाळीं मे बी यू नेवर नो 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सांनी जेन्ना आमी चिंततलो कित्याक तो ऑब्वियसली लिजा आनी एक 20 वर्सांनी गोंयचो हो एअरपोर्ट कमी पडटा म्हणून दुसऱ्या स्टेटीन वचपाची गरज पडची ना. हो जो एअरपोर्ट खरोखरच म्हाका सुद्दां कित्याक गावचो, म्हाका सुद्दां खूब वायट दिसता. कित्याक आयज जर पळयलें जाल्यार आयज 3 लाखांक जमीन जाय, 3 लाख म्हणजे खूब 3 लाख खूब जमीन. आनी आयज जे सरावंडींग एरिया जी केल्या, जी लँड केल्या, ती म्हाका दिसता आमच्या उगयांच्या गांवां, वारखंडच्या गांवां, कासारवडणे ह्या गांवांक आतां फुडेंचे आमचे फ्युचर जे आमच्या भुरग्याच्या फ्युचराक घर जे बांदून आनी काय म्हणटा जागा उगोवंक ना. आज ह्या एका वाटेन आमचे न्हंय ती सायड कंप्लीट केल्ली आसा. दुसऱ्या सायडीन कॅनलाचे हे म्हाजे पंचायत आसा, कॅनलान जे कॅनल काडल्या आनी त्या कॅनलान 9 जागांनी काबार जाल्ली आसा. आनी दुसरी एअरपोर्टा आयज भुरग्यांच्या गांवच्या लोकांची अशी परिस्थिती जाल्ली आहा. तर ह्या सरकारान जी कोणी रेनोवेशन जी केल्या तेन्ना आमी सरपंच आमी तांकां दाखयल्या ते आमी जागा जी आमी सर्वे करपाक दाखयली ती जागा थंयच रावल्या आनी जागा जर बेश्टी अशी जागा ती घेतल्या आनी आज आमच्या लोकांचे म्हाका दिसता आणखी आतां एअरपोर्ट जाता 5 वर्षांक उपवाशी मारपाची पडली. आयज आमकां आमचे शेतकरी लोक आज तेजे खातीर गायी आसले, म्हशी आसले, आज तांकां भायर सरपाक व्हरपाक चलोवंक व्हरपूच मेळना. बरें. म्हाका एक इम्पॉर्टंट गजाल एअरपोर्ट सारको उलयलो कोणे तरी म्हटलें हांगासर जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातले, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट जातले. त्या खातीर आमी खंय तरी स्किल्ड लेबरूय जावपाक जाय आसलें. हें फक्त मे बी पेडण्या मतदारसंघानूच न्हू, मांद्र्यानूय हे डिस्कशन जातलें. परत तुजे शिवोले सारके जे विसिनिटीन हे मतदारसंघ आसा तातूंत हे सगळ्या कडेन डिस्कशन जातलें की जेन्ना एक बरो प्रोजेक्ट येता तेन्ना एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट जाता. बट ते एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट जाले जाल्यार त्या ना डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट कोण ना, बट त्या लेवलाचे आमच्या कडेन स्किल्ड लेबर, स्किल्ड पीपल आसा काय ना हो एक प्रश्न येता. सो त्या खातीर सरकारान कितें करूं येता? ह्या विशयाचेर मोपा विमानतळ अन्याय निवारण समिती म्हणून आमी स्थापन केली. त्या वक्तार आमचे एक डिमांड आशिल्लें पेडणे, म्हापसा, बिजोली हे आयटीआय केंद्र जे आहा थंय जे लेबर जे स्किल लेबर जाय तेचे कोर्सीस स्टार्ट करपाचे म्हणून. पूण गेल्या 10 वर्सां जेन्ना आतां सगळे एअरपोर्टा बद्दल उलयता काय ना, आमच्या पटेकर साहेबान सांगलें की एअरपोर्ट जाता तुमकां जॉब मेळटले. पेडणेकारांक जॉब मेळपाक एअरपोर्टच जाय. आमच्या पेडण्याक इंडस्ट्री येवपाक जाय. सरकारी जॉब कोणाक तुमच्या सोयऱ्यांक पेडणेकारांक न्हू हो मोठो प्रश्न आहा न्हू. आमचे कडेन क्वॉलिफायड ना भुरगे. आमचे पेडणेकार एका टायमार धेंपे कॉलेजी मिरामार आहा ते कॉलेजीचो प्रिंसिपल पेडण्यांतलो आसलो. आयज जो वसंत सोलकर म्हणून कलाकेंद्र आहा ताका दिल्लीचो नॅशनल ड्रामाचो अवॉर्ड मेळ्ळा. सो टॅलंटाची कमी ना. टॅलंट आमचे कडेन कमी ना. पूण म्हाका दुख्ख सगळ्या राजकारण्यांनी दिसता कितें आमकां सर्वीस मेळपाक पेडणेकारांक प्रोजेक्ट जाय. ओके स्किल्ड लेबराचेर स्किल्ड लेबराचेर म्हटल्यार गव्हर्मेंटाचे आतां सध्या स्थानीक आमदार आसा आमचो मंत्री
म्हाका खबर आसलेल्या काय तितून हांव सांगता. त्या आमदारान एक क्लॉज घातलेलो आसा, JMR जी कंपनी एअरपोर्ट बांदपाक दिला, ते एक क्लॉज घातलेलो आहा की जे नोकऱ्यो जातले, जे जॉब्स येतले, जे सकयल क्लास आसूं हाय ऑफिसराचे आसूं, ते फक्त पेडणेकाराकूच मेळटले. आनी ते ऑलरेडी प्रोसिजर स्टार्ट जाल्लो आसा. आमी हालींच आमच्या सरकारान हालींच ऑलमोस्ट 100 सेक्युरिटी गार्ड एज पर तेंचे क्वॉलिफिकेशन पुरती ऑलरेडी ट्रेनिंगेक धाडलेले आसा. अशेंच फुडली कामां तशीच जातली. ओके. आय होप वेदर दॅट कॅन बी पॉसिबिलिटी ऑर नो इज अ डिफरंट इश्यू, बट तुवें म्हटलं त्या प्रमाणे प्रोसिजर सुरू जाल्लो आसा. हांवें सुरवातीकूच एक सुशिक्षीत आमदाराचो मुद्दो काडलो आनी ताजेर मागीर भरपूर चर्चा जाली. पण हांवें काडिल्लो हाचें रिजन आशिल्लें की प्रत्येक वेळा आतां जे आमचे एक्झिस्टींग आमदार म्हण किंवा जे कोण आमचे कडेन समोर येतात उमेदवार, तांचे अशे भाशणांतल्यान अशें दिसून येता प्रत्येक वेळा अमको एक प्रोजेक्ट जातलो, थंय 500 सेक्युरिटी गार्ड पेडण्याचे आसतले, 100 स्विपर पेडण्याचे आसतले, गार्डनर पेडण्याचे आसतले, टॅक्सी ड्रायव्हर. सो हे सगळे जाले की एक कमी शिकलेले. आयज इवन LDC पोस्टाक सुद्दां गव्हर्मेंट म्हाका दिसता मिनिमम क्वॉलिफिकेशन आसा 10th पास ऑर 12th पास, 12वी पास. बस 31,000 मतदारांचे रिप्रेझेंटेशन करपी जर आमी निवडून दितले जाल्यार ताका मिनिमम क्वॉलिफिकेशन हो क्रायटेरिया आसप न्ही. आनी जर शिक्षण हें म्हत्वाचें ना जाल्यार प्रत्येक पेरंट रात दीस मेहनत करून आपल्या भुरग्याक बरो शिकोवपाचो प्रयत्न कित्याक करता. शिक्षणाक खंय तरी म्हत्व आसा. आयज आमी म्हणटा की वर्ल्ड हॅज बिकम अ स्मॉल विलेज. वी आर स्पिकींग अबाउट ग्लोबलायझेशन. आतां फाटल्या आमच्या एक बरी गजाल आसा की आमच्या फाटल्या आमदारान आल्लेकरान जेन्ना स्पिकर आशिल्ले फूल हे आमचे एसेंब्ली आसा ती कॉम्प्युटरायज केली, पेपरलेस केली. आतां म्हाका सांगा तुमी पेपरलेस कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करपाक एक कमी शिकलेलो किंवा न शिकलेलो आमदार चलता. पेडण्याचेच म्हणना 40 मतदार. सचिन, द प्रॉब्लेम इज क्रायटेरिया कोण डिसायड करता. देर इज अ प्रॉब्लेम इन द डेमोक्रेसी. लेट्स हू कॅन फिक्स इट आनी ती पॉलिटिकल वील आसा काय ना, नॉट एट अ कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल, नॉट एट द स्टेट लेवल और मे बी आमचे टॉप लेवल आमचे मशिनरी आसा काय ना आनी आमी करतले काय ना इज अ क्वेश्चन. आनी सेकंडली नॉट ओनली द एक क्रायटेरिया आसपा जाय टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, बट इवन एक रिटायरमेंट एजूय आसपा जाय. दॅट इज ऑल टेक्निकलिटीज, बट हे जावपाक मेजर पॉलिटिकल वील जाय आनी ते मेजर पॉलिटिकल वील तो तेजो म्हूर्त लागपाक हे म्हाका दिसता देर आर एजीस. म्हाका दिसता की विकास म्हणटा हो आमदाराच्या हातीन दिवचो न्हय, हो जनतेच्या हातान दिवचो. जे की स्वराज बिल जशें आसता त्या हिशोबान जनतेच्या हातीन दिवचो आनी लोकांचो विकास करचो. हे माझे मुख्य मत आसा. दॅट इज एन आयडियल थिंग. तुम्ही म्हणता की सगळ्यांक वांगडा घेवन सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन ते असे कसले डेव्हलपमेंटल डेफिनेटली ताजे डेव्हलपमेंट आसा न्ही एक दिसता की हांव करतलो हें आसोंक जायना. इंडिव्हिज्युअल सेंट्रीक आसपाक जायना, पार्टी सेंट्रीक आसपाक जाय. तशें आसोंक जाय हें माझे मत आसा. विकासाच्या बाबतीत आमी म्हणटात पळय न्हू, पेडणे मतदारसंघाचे कासावडे हेल्थ सेंटर आहा थंय कसल्योच सुविधा ना. गेल्या 5 वर्सां कोणी पळोवंकच ना. पयलींय पळोवंक ना, आतांय कोण पळयना. थंय एक सुविधा बरे उपलब्ध जेणे करून आरोग्य सेवा लोकांक मेळची. आतां फाल्यां एअरपोर्ट जातकच चडशा जाग्यार हायर सेकंडरी जावची, शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा अशे खूब ज्यो अडचणी आहा ते सगळ्यो सुदारच्या खातीर प्रयत्न जावचे. सो एम्पावर करचे आनी हेल्थ इज अ मेजर इश्यू. म्हाजें इतलेंच सांगपाक जाय की म्हाजो कलीग आतां बसला पळय तो फाटल्या आमदारान जावं मिनिस्टरान एअरपोर्टाचेर जे नोकऱ्यो आहा ते तो एविडन्स आपूण पास करून दवरला म्हणटा तो लोकां समोर मांडपाक जाय आसलो. आमदाराक खंय तरी लेट जाला. आमदारान अशें डिसिजन घेतलां हें लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय आसलें. आनी सुशिक्षीत पेडण्या जरी मागासवर्गीय मतदारसंघ आसलो तरी सुशिक्षीत भुरगे आसल्या कारणान चपरासी सेक्युरिटी नोकरी करूनच आमदाराक स्टार्टींग पॉयंट कित्याक करपाक जावो हो म्हाजो एक क्वेश्चन आहा. आमदार खंयचोय आसूं त्या आमदारान जर थंय एक एविडन्स पास करून दवरला पेडणेकारा खातीर, गोंयकारा खातीर, जाल्यार सेक्युरिटी दारार सॅल्यूट मारपाक कोण तरी भायलो मनीस एअरपोर्ट चलयतलो जाल्यार त्या आमदारान कित्याक दवरपाक जाय ते. हांवें म्हटलें की जेन्ना तुमचो प्रोजेक्ट आयलो एअरपोर्टाचो
तेन्नाच स्किल डेव्हलपमेंटाचे खंय तरी इनिशिएट जावंक जाय आसले. सो जातले बाय दिस सर, टाइम जातले. तुमच्या कडेन आतां मेळटले आसले. पेडण्याची जी तमाम जनता आहा ती कमी जरी शिकली तरी त्यांचे संस्कार बरे आहात. संस्कार त्यांचे आता पळय थोडेशे मनीस दुसऱ्या थंय सुद्दां वचून आपले संस्कार वाडयतात. हांव म्हणिना कोणाचे तोखणाय करिना, पण जे पेडण्यान जावं गोव्याच्या भुमीचेर ज्या माणसांनी जल्म घेतला, आज पेडण्याची आमची भूमी बगली जाल्यार फाटल्या आमचो जगतार भुरगेपणान बगलो जाल्यार बांदोडकरा सारको चीफ मिनिस्टर दिलो. आज लक्ष्मीकांत पार्सेकरा सारको पेडण्याचे भुमीन चीफ मिनिस्टर दिलो. आमकां गर्व आहा. पण जो लक्ष्मीकांत पार्सेकराक जो एविडन्स मेळपाक जाय आसलो, हे जे मोठे मोठे लोक आहात त्यांच्या कडून ना मेळ्ळ्या कारणान जावं आमकां एक प्रयत्नशील असो आमदार मेळांक ना. खंयचो तरी एक 22 दिसांनी आमदार जाता आनी तेका लागून पेडण्याच्या विकासाक खीळ आसा. सर 22 दिसांनी कोण कॅम्पेन करता आनी 22 दिसांनी ह्याच मतदारसंघाचे लोक ताका निवडून हाडटा, ही बॉटम लायन. ही मागीर तुमी अप्रिशिएट करा किंवा आनी कितें करा. एम्प्लॉयमेंटाचो जेन्ना इश्यू येता तेन्ना जेन्ना प्रोजेक्ट हाडटा पळय तेन्ना तो सुद्दां विचार आसपाक जाय, ते सुद्दां एक विजन आसपाक जाय. आमी बाबा हो प्रोजेक्ट हाडटा, ह्या प्रोजेक्टा फाटल्यान ह्या मतदारसंघातल्या लोकांक कितले नोकऱ्यो मेळूं शकतात, म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें मेळूं शकता, हेचेर सगळो विचार जावपाक जाय. बट हो विचार जाय जेन्ना आमी स्पोर्ट्स सिटी एक्वायर जाली, बट स्पोर्ट्स सिटी एक्वायर करपाक लागून त्या विजन एम्प्लॉयमेंट कित्याक मेळटलो, एक हेचो विचार कित्याक जावंक ना. डेव्हलपमेंटाक आमकां फॅक्टरी जाय म्हणटा आमी बरें आसा, बेकारी वाडलेली आसा, लोक भुरगे शिकलेले आसा. फाटले फावटी बाबू आजगांवकारान जेन्ना इंजिनियराचे जे पोस्ट काडले 22 पोस्ट काडले, आमच्या मतदारसंघान फक्त 8च इंजिनियर शिकलेले मेळ्ळे. तेच्या उपरांत आज भुरगे तयार जाल्ले आसा तांकां. दुसरे आमचे जॉबाची हें केन्ना हालीं कितें आणखीन वाडलें ह्या 5 वर्सांक. टेनंट्सांचेर आमी सारकी जी कूळ कायदो जो हे काडला भाटकारांचे सायडीन, तेतून आमकां कुळान सारक्यो सोंपयल्ल्या. म्हणजे आज हो जर कायदो आनीक 5 वर्सां रावत, जमनी वयतल्यो म्हणजे आनीक तुका शेतूय कर, म्हणजे नोकरी ना जाल्यार शेत करतलो म्हटल्यारूय जमीन आसची ना, अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. हेतून ते जो कूळ कायदो आसा तो बदलून परत तेका हे जे आमचे एग्रीकल्चर आसा हेकाय डेव्हलपमेंट कशें आनी हेतूनसून भुरग्यांक वयर कशें काडटले हाचेर लक्ष दी जाल्यार सर्विसीचो मातसो प्रश्न जास्त कमी. म्हाका दिसता की तुमगे आमगे जॉब डेटाचो आसा तो म्हाका दिसता की डेव्हलपमेंट एअरपोर्ट म्हणा किंवा इंडस्ट्रीज हो सर्वीस मेळटा अशें न्ही. सर्वीस कशी मेळटा की आमी विचार करपाक जाय, गव्हर्मेंटान विचार करपाक जाय की सर्वीस दिसाना आपणाक सर्वीस लेबर कसल्या तरेचे लागतले आनी त्या सर्वीस हेचे सर्विसेक जे जॉब मेळटा त्या जॉबाक ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट करून तांकां रेडी करपाक जाय आनी तांकां जॉब दिवपाक जाय. मोपा एअरपोर्टाक जर जे संबंदीत लेबर जाय जावं स्कील प्रोफेशनल्स जाय, हे जर ITI मार्फत सारखे प्रोजेक्ट करून जर ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट घालीत जाल्यार आमचे पेडण्याचे न्ही अख्ख्या गोंयाचे भुरगे कामाक युवा लागतले. आतां मोपा विमानतळ हो आतां सामको हायलायट जाता विशू, कित्याक तो जागतीक पातळीर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स. पूण खरें दुख्ख त्या विमानतळाक जेंची जमीन गेल्या त्यांच्या खऱ्या दुख्खा बद्दल कोणूच चर्चा करूंक ना आनी करपाक तयार ना. कित्याक आफ्टर वी आर सपोर्टींग खंयचे ते ना, वी आर सपोर्टींग खंयचे ते पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरांक किंवा पॉलिटिकल पार्टी. आज त्या जमीनदारांक पयशे मेळनात जमीनदारांक. कित्याक मेळनात? काही टेक्निकल गोश्टी आहात, नो डावट्स. रेट्स आतां जर आमी जमीन गव्हर्मेंटाची घेतले, आज मार्केट रेट कितले जाला? 110 रुपयान रेट्स दिला. इज इट फिजिबल? बरो पेडणे मतदारसंघातल्या लोकांनी कितले फावटी म्हणून सॅक्रिफायस केला. हायवे गेलो, कोलवा पूल जालो, मागातल्या लोकांनी जमीन दिली, रागाच्या लोकांनी जमीन दिली. रेल्वे जालो, आमी जमीन सॅक्रिफायस केली. एअरपोर्ट जाता, आमी सॅक्रिफायस करतात. क्रीडानगरी जाता, आमी म्हणजे पेडणेकर तुमकां सामके बाबत दिसले काय कितें? पॉलिटिशियन पयशे करतात, नो डावट्स. पूण ज्या जमीन मालकांक कितें मेळटा? आमच्या पटेकर साहेबान बरो मुद्दो मारलो. शेतां वयतात, आमी उपाशी पडटात, भुरगे बेकार पडटात, 2 गोश्टी घडटात. मालक कोण, वाली कोण हांकां? आज हांवें पेपराचेर वाचलां की गेल्या 5 वर्सांक 950 नोकऱ्यो दिल्यो. पूण जर म्हाज्या गांवांत दिशी ते 950 म्हाज्या गांवांत लांकडो कितलो? हेचें उत्तर त्या गांवांतले सांगणारे कडेन ना. पेपराचेर फिगर येता, प्रत्यक्षात गांवांत कितले. हो अनुत्तरीत प्रस्न. म्हणून लास्ट म्हाजी विनंती आहे, हेच्या फुडें पेडण्यात आमच्या कामेर म्हटलें तशें पेडण्यात बरे लोक शिकल्यात.
मातसो आमी मतदारसंघ राखीव आसल्या कारणान खंय तरी आमी एक एकदां अशें दिसता की दोतोरांनी म्हटलें आमच्या की स्वयंमनी लोक खंय तरी आमी मातसो स्वयं आमचो घाणवट कसो दिसता. कारण स्थानिकांक प्राधान्य म्हणटात आमी सर्विसेक आमी स्थानिकांक मागता. आमदार जर स्थानीक आसलो ताका मतां घालना, उमेदवार स्थानीक आसलो मतां घालना. स्थानिकांक नोकऱ्यांनी प्राधान्य जर मेळपा जाय आनी स्पेशली जर प्रायवेट सॅक्टरान जाल्यार तशी गव्हर्मेंटाक आय डोंट नो प्रॅक्टिकली ते वायबल जावचेच ना. आनी तशें जर कंडिशन्स घालत जाल्यार प्रायवेट इन्वेस्टर्स म्हाका दिसना खंयच्या त्या पर्टिक्युलर इंडस्ट्रियल इस्टेटीन येवचे, कित्याक तांकां आपलो स्टँडर्ड मेंटेन करप खूब गरजेचें. पण तरी सुद्दां इफ देर इज अ स्ट्रॉंग वील पावर आनी गव्हर्मेंटान जर वेल प्लॅन्ड जर हे केलें, इंडस्ट्री हाडच्या पयलीं जर बरें प्लॅनिंग केलें आनी एक्झिस्टींग कॉलेजीस किंवा ITI हांच्यांनी म्हटलें तशें जर इवन फॉर एअरपोर्ट ट्रॅव्हल अँड टुरिजमाचे कोर्सीस असतात, टिकेटींग आसा ऑर वॉट एवर इट इज, एनी कोर्स रिलेटेड टू जर द अपकमींग इंडस्ट्री जर हाडले जाल्यार डेफिनेटली तशी मॅन पॉवर क्रिएट जावंक शकता. इट मे नॉट बी 80% बट एटलीस्ट 40% तरी जॉब मेळून कन्सिडरेबल एक देन अगेन दवरता जाल्यार ताजेर डेफिनेटली तुजे कडेन लेबर किंवा प्रोफेशनल तुजे कडेन तशें आसपाक जाय. एक कुळ कायद्याचो प्रश्न येयलो म्हणून तेचेर एक 2 मिनटां उलयता की जो कुळ कायद्याचो प्रश्न आसा पळय, कुळ कायद्याचो प्रश्न हो पेडणेकार जे पेडण्याचे लोक आहा, पेडणे तालुक्यातले लोक आसा पळय हांकां एक ज्वलंत प्रश्न आसा. आनी तो कुळ कायद्यान जो अमेंडमेंट केला, जो रिफॉर्म केला, तो बदल जावपाची खूब आवश्यकता आसा. हेतून पेडणेकारांचे खूब हिताचो प्रश्न आसा हो. आनी हो जर कायदो असोच उरात, जशें म्हाज्या मित्रान सांगलें त्या प्रमाणे की लोकांक आमचे जे लोक पेडण्यातले लोक आसात ते खुबशे शेतीचेर अवलंबून आसात, शेती करतात, बरे भाशेन शेती करतात. आनी ही जर जमीन आयज जर ते जे भाटकार लोक आसात त्या लोकां कडेन जर वचत आनी कुळ कायद्यांतली जमीन जी कुळांची जमीन आहात जर ती कुळांक मेळूंक ना, आमच्या स्थानीक लोकांक जर ही मेळूंक ना, तेंच्या कडेन जी शेती करपाक जर उरूंक ना जाल्यार ह्या लोकांचें खूब नुकसाण जातलें. आनी ही जमीन कुळ कायद्याचे रिफॉर्म हे ताबडतोब कॅन्सल जावपाक. भाऊसाहेब बांदोडकरान आमचे कुळ कायदे केल्लो आनी ते कुळ कायद्या प्रमाणे जायते कुळ मुणकारांक शेतां मेळ्ळ्या. पण म्हाका अशें दिसता की हांव म्हणटा की कुळ कायदो हो खरेंच कुळांक जाय. पण ते खातीर म्हाजें मत आसा की कुळ कायदो आसा तो सिविलाक दिला, तो मामलेदार स्पेशल मामलेदाराक दिवप, स्पेशल मामलेदारा बरोबर तलाटी आसप, तलाटीन रिपोर्ट दिवप, रिपोर्ट दिल्या उपरांत कमीत ते 2 वर्सां भितर एका कुळाचो हे मोकळो जावपाक जाय, रिवायज करपाची गरज आसा. आनी ते जर जायत जाल्यार सगळी कुळ आनी मुणकार जे आसा ते सगळे जातले. पण फाटल्या जे काय कितें सरकारांनी केलां, पण तांकां हांव तर म्हणटा की तांकां अधिकार ना कुळ कायद्याचेर उलोवपाचें, कित्याक ते सामील आसले सगळे. ओके, जशें एक कोणें लास्ट म्हटलें की पेडण्याच्या लोकांनी खूब एस्पेशली ह्या मतदारसंघाच्या लोकांनी खूब सॅक्रिफायस केला आनी मतदारसंघाचे लोक खूब स्वाभिमानी. हो स्वाभिमान असोच दवरा. हांव म्हणिना की कोणाक तुमी निवडून हाडा, खंयच्या पार्टेक निवडून हाडा, बट तुमी जे करता तशें आयज आमी एक रिजन घेवन हांगासर मतदार राजा घेवन आयलो कार्यक्रम आनी तुमी एक्रॉस द टेबल बसून हांगासर बऱ्या भशेन डिस्कस केलें. तसोच तुमी आपलो हें थारोवचो. हांव म्हणिना ते तेच्या क्वॉलिफिकेशनान चला किंवा डेव्हलपमेंटल इश्यूजान चला. हांव म्हणटा की तुमीच एनालायज करा, कित्याक लास्ट जेन्ना तो निवडून येता पळय तेन्ना तुमी निवडून हाडटा, ताका भायलो मनीस कोण निवडून हाडिना. हें तुमचेंच आसा. हांव प्रोग्राम हो हांगाच सोंपयता. आमी परत मेळ्या अशा वेगळ्या एका मतदारसंघान काही वेगळे विशय घेवन. तुम्ही पळयताले अमया डेअरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज प्रेझेंट्स मतदार राजा इन एसोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, मेनी ऑप्शन्स वन नेम. वचच्या पयलीं एकूच सांगपाक सोदता की आतां आसा एकूच विश्वास, 2017च्या निवडणुकीन करूया एक नवो ध्यास, करूंक लावया आमच्या भावी आमदारांक मतदारसंघाची सेवा आणि पुढची 5 वर्सां जावया आमी सगळे मतदार राजा.